रेगन तुजो टिचर हो तियात्र हालींच्या दिसांनी बरोच गाजला गांवांनी तुवें जायते शो केल्यात आनीक ह्या खिणांत आयज ते दीस सोंपत आयले तरी आसतना टिचर ह्या तियात्रा उद्देशी जें तूं कितें लोकांक सांगूंक सोदता तें थोड्याच उतरांनी आमच्या ऑडियन्सांक ह्या कार्यावळी दिशी गोमत जाल्यार अदीक बरें जातलें. टिचर ह्या टॉपिकाचेर हांवें तियात्र पळयला. एक टिचरच न्हू, एक टिचर जावं एका भुरग्याक आवय बापूय कशी म्हणटात. एका गोराब्यान एक आवय बापूय दोगांय त्या एका भुरग्याक सांबाळटात. पूण एके टिचरीक एके क्लासीन एकाच बाराबर 40 भुरग्यांक सांबाळची पडटा. ह्या टॉपिकाचेर हांवें हो तियात्र बरयला. म्हणटच हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो तुज्या तकलेंत कसो कितें आयलो? तूं विचारता तें पयलीं म्हाका गमन आयलें. तूं म्हाका सांगूंक सोदता की टिचर म्हणचें कितें? होय, म्हणटच एक टिचर क्लासीन शिकयता पूण त्या भायर जें तुवें म्हटलां की 40 भुरग्यांची ती एक आवय कशी वावुरता तरी आसतना तिची आनिकूय कितें तरी आंगां तुवें ह्या तियात्रांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तर हो कॉन्सेप्ट तुज्या तकलेंत आयलो कसो? हांवें एक टिचर ह्या तियात्रान दाखयला. एक टिचर एक दुसऱ्या टिचरीक इस्कॉलांनी जेलसी बी कशी चलता. एक टिचरीक बरें करी जाल्यार दुसऱ्या टिचरीक वायट दिसता. हांवें ह्या टॉपिकाचेर बरयला. म्हणजे ही जेलसी कशी स्टार्ट जाता आनी केन्ना स्टार्ट आनी खंयच्या वेळार स्टार्ट जाता ती. होय, म्हणटच हो एक व्हडलो टॉपीक आनीक हो टॉपीक मुखार व्हरूंक कोणाचो तरी तुका आदार मेळ्ळो जावं कोणाचे तरी तुका ह्या तियात्रांत जी रिसर्च जी कितें गरज आसता ती तुका कोणाच्या लागच्यान मेवली काय सगळोच वावर तुवें तुज्याच येवजणे उद्देशी मुखार हाडला? ना, हांवें इस्कॉलांत कोण जे शिकयता ताचे लागीं बारीकशी म्हायती घेतल्या. सर टिचर सो हांवें ताका विचारला क्वेश्चन घातले म्हणजे तुमच्या इस्कॉलांत कशें हांवें ताका रिसर्च केल्या. ते प्रमाणे हांवें तियात्र करपाक सुरू केलें. होय, खरेंच बरें. आनीक ज्या ज्या गांवांनी तुवें ह्या तियात्राचे शो केल्यात त्या गांवांनी तुका ऑडियन्सा लागच्यान कसो कितें रिस्पॉन्स मेवला? म्हाका हेवी रिस्पॉन्स मेवला. हेवी रिस्पॉन्स. ते म्हणटात रिगन जें तूं कितें दाखयलां तें सोत. हांवें एक आल्दोना तियात्र केलोलो. ऑडियन्सान तियात्र काबार जालें म्हणटून ती म्हज्या फाटल्यान येयलें म्हणूंक लागलें रिगन जें कितें तुवें दाखयलां तें म्हज्या जिवितान घडलां. आनी म्हाका गमन आयलें रिगन तुवें कितें दाखयलां तें सोत अशें घडटा इस्कॉलांनी. होय, कारण आमी लोकांक एक देख जावं जें समाजान कितें वायट घडटा ताचेर उजवाड घालपाचो ह्या तियात्रा उद्देशीन प्रयत्न करतात. तर हातूंत जे कांत जावं कांतना आसात ताचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? जावं कॉमेडी हांव सांगूंक सोदतां म्हज्या लागीं कितें जाता तें हांवें करून दाखयलां. जावं कांतरांनी जावं कांत जावं कॉमेडी सगलें म्हाका म्हज्या एक्टरान म्हाका कान मारला त्या पासत म्हजो तियात्र मुखार वचत आसा. होय, आनीक लोकांचोय जायतो प्रतिसाद मेळ्ळो. होय, लोक आसा म्हणून आमी आसा. आनीक कसले तरी तुका क्रिटिक्स मेवल्यात? क्रिटिक्स मेवल्यात, बरेय मेवल्या आनी वायटूय मेवल्यात. होय, म्हणटच त्या ह्या खिणांत तुका दिसता जाल्यार तुवें सांगचें. म्हाका क्रिटिक्स भरपूर येयल्यात. म्हणूंक लागले रिगन तुज्या तियात्रान नांव अशी एक्टर कित्याक ना काय म्हणून. आमी जरी तर एक नव्या भुरग्यांक आमी चान्स दिना जाल्यार आमचो कोंकणीचो पालक मोडटलो आनी जरूर मोडटलो. त्या पासून आमी नवी पालकाचेर आमी नवी भुरगीं टॅलंट हाडूंकूच जाय. होय, म्हणटच सगळ्याच नवे कलाकारांक घेवन काय तुवें तियात्र करूंक ना? ना, हांवें करूंक ना. जे म्हजे थोडे न्यू कमर्स आसा आनी थोडे प्रोफेशनल एक्टर्स आहेत तेमी चिंतूंक ना जे आपूण नवे एक्टर म्हूण. पूण तेमी आपलें दाखयलें जो आपल्या लागीं तें हांवें ताचें कितें भितरल्यान आसा तितलें काडलां. म्हणजे जी आर्ट आसा ती हांवें काडून दाखयलां. तुज्या म्हणूंक जायना तो नवो एक्टर ना. तुज्या बारा सपोज ती प्रोफेशनलाच्या बराबर एक्टींग करता जाल्यार आय कॅन से इवन दे आर प्रोफेशनल. दॅट्स ऑल. होय, ह्या खिणांत हांव खरेंच खुशाल कारण जेन्ना आमचेर क्रिटिक्स येतात आनी एका डायरेक्टराचे क्रिटिक्स येतात की सगळेच नवे कलाकार तुवें कशे मुखार हाडले काय म्हूण. पूण आयज आमकां पालकाचेर नवे कलाकारांची गरज आसा. जेन्ना ते नवे आसतात आनी थोड्या वर्सांनी ते पोन्ने जातात. पोन्ने आसात ते हांव नको थोडे वर्सां गेल्या उपरांत ताणें पालका वेले सकल देंवचे पडटात. देखून नव्या कलाकारांक आमी संदी दिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. थोडे दोतोर इंजिनियर जाले तोगले नाचले मुंडे शाळे एक टीचर जाऊ पासून ये जावन आसा देवाचे देणे. तू एक टीचर जाले म्हणून म्हजे मन खूब धाडसले.
टीचर जाल्यार करी तुज्या जिवितांत जायती तुफानां प्राप्तली जायते अदृश्टाक तुवें फुडो पडचो पडटलो पूण भियेनाकाय देवाचेर बावर दवर आनी तुजी पावलां मान तुका केन्ना सांगचो फादर देवाचेर बावर दवरूनच हांव सुवार करते फादर म्हाका तुजे बेसांव दिली बेसांव बरें हांव तुका म्हज्या बेसांव दिता देवान तुजी हांव तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालो बापाची पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे दुडू घेवन आरती आसले बरे कारण दुडवाचेर संसार चलता कसो साहेब तुझ्या देवाची तूं ओळख करतात एनिवे एनी प्रॉब्लेम एनी न्यूज सदांचेच इन्स्पेक्टर तुका जायत्या दिसांनी म्हजो उगडो सायलो कितें अरे तूं म्हाका विसरलो ए साहेब साहेब कसो विसरतलो अरे तूं असल्या राव हे ताटान तुझे नाव हे हातांनी दुडू घेवन भरसा भरता अरे तुकाच लागले म्हजे पोजिशन होय ज्युनियर रेगानाच्या तियात्रांतले आनीक दोन कलाकार म्हज्या बरोबर आसात जुस्तेन आनीक जुजे दोगूय जे लेटरांतले म्हणटच जुजे तूंच सुरवात कर रेगनाचो जो तियात्र तुमी खान मारला तातूंतल्यान तुजे भलायकेक कितें घोटसाण मेळ्ळी सांगचें म्हटल्यार तियात्र सुरू करचे आदी रेगन आमची शैलांनी आमकां स्क्रिप्ट दिली आमी 5 दिसांनी रिहर्सल मारून आमी तियात्र सगळे एक्टरांनी खान मारून आमी तियात्र रेडी केलो आनी खरेंच डायरेक्टर आमचे इतलो खुशाल ताणें चिंतूक पासून तियात्र इतलो बेगीन आमी बाय हाड जातले आनी रेडी जातले म्हणून म्हणटच हातूंत जी तुका भुमिका दिल्या त्या भुमिके वयर कांय सांगचो ना ते भुमिका म्हणजे तियात्रान हांव इन्स्पेक्टर आसता शंकर विरता आनी हांव कारा पुलीस आसता आनीक म्हजो अंडर एक मिनिस्टर आसता तो कितें सांगता तें हांव लोकांचे पाड घालता तशें ताणें थंय दाखयलां आनी आमचे समाजान असले गोठा जायते इन्स्पेक्टर आसात ब्रायब्स करतात चोरांक सोडटात बरें हें करतात जायते गोंवता तें वेगन कितें दाखयलां आमच्या तियात्रान पुलिसां वयर म्हणजे आमी काराप करतात ब्रायब्स घेतात होय हालींच्या दिसांनी जे तियात्र भायर सरल्यात तितून जायते इन्स्पेक्टर आमकां पळोवंक मेळटात आनीक तरेतरेचे इन्स्पेक्टर आनी जायते इन्स्पेक्टर असलेच म्हाका दिसता आमच्या इन्स्पेक्टरांनी आपले जे क्वेश्चन्स आसात ते बदलून नवे क्वेश्चन्साचे आंगले घालचे सारकें सारकें जुजे खरेंच तुजे बरे विचार आनीक जुस्तेन तूं इन्स्पेक्टर तर आसचो ना फादर जोझफ एक पाद्रीची भुमिका करता म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान तुजें जायतें कितें लोकांचेर तूं शेवटिता हय बरें बरें बरी संदेश बरें मॅसेज दिता आनी लोकां कडच्यान बरो प्रतिसादूय मेळ्ळा भुमिके वरवीं आनी व्हडा उमेदीन ही भुमिका करता वय तर हो जो तियात्र ह्या ओवरऑल ह्या तियात्राचो जो कॉन्सेप्ट आसा आनीक हातूंतल्यान लोकांक कितेंसो संदेश वेता सांगपाचें म्हणल्यार कॉन्सेप्ट बरो आसा तेजो एक बरी टिचर आसा वायट टिचर तेजी कशी वाट लायता इवन आतां हांव फादर आसा हांव निर्मळ नितळ आसता तरी आसतना म्हाकाय इनवॉल्व करता म्हजे नाका जाल्ले आरोप घालताय जेलीं उडयताय पूण निमाण स्वत कितें तें कळोन येता होय म्हणटच आनी दुसरें म्हणल्यार भुरग्यांक एक देखशी भुरगीं एक तापड मारल्या तें एक टिचर भुरग्यांचें तापड मारता तें कित्याक मारता तें आवय बापायन चिंतपाक जाय देखीक मारलो आसता तेचेर विचार करपाक जाय पूण तें तापड मारलो म्हण येवन इस्कॉलान गडबड करपाक व्हडलो हंगामा जाता जाता हो जावपाक उपकारना रेगन म्हणटालो ह्या तियात्रांतल्यान ताका कोणें तरी क्रिटिक्स मारल्यात की सिनियर अशे आर्टिस्ट कोणूच ना पूण पळोवंक गेल्यार एक सिनियर मोस्ट जुस्तीन आसा हांव आसा रुजार बोतिलो आसा होय मागीर आमचे रोजाले आहले आयज ताची भुमिका बाय शरण कोत्ता तें दुयेंत जाल्ल्यान आहाय जुजे आहा इवन आहा सगळे आहाय म्हणटच लोकांचे समोन विचार अजुनूय वेगळे आसात हे विचार आयज बदलपाची गरज आसा तर जुस्त्यान ओवरऑल ह्या तियात्रांत जी कांतारां जे कांत लोकां मुखार वेतात तूं खरेंच खुशाल जाता आसतलो हय शुअर सगलीं कांतरां बरीं जाल्या सगलीं एकान एक कांतार लोकांक आवडटा कित्याक लोकांच्यो त्यो ताळी पडटाय तेजेर आमकां समजता लोकांक तें आवडलें जुजे तुवें कांतारांक केन्नाच फाटीं रावंक ना सांगचें म्हटल्यार हांवें एक सोलो म्हणटा
म्हणजे स्टुडिओ आहेत कित्याक पुलिसान म्हाका जायते त्रास केले शुटींग करताना आनी तेच कॉन्सेप्ट घेवन हांव तियात्रान कांतार म्हणटा पारीकाराक पुलिसाक बरें दिलां आनी लोकांक ते म्हाका कांतराक पोतून आपयता तेच बरें हांवें म्हजे बायलेक इवनाक एक कांतार बरयला म्हाका पयशे आय ते कांतार थंय सगलो लोक सारो क्रेज जालो वयता थिंगा ते केंक कोताय आगो तुका पयशे आय आनी खरें तें कांतार हेतू बरो जाला म्हाका दिसता हे सीजन हांव म्हणना पूण वन ऑफ द टॉप कॉमेडी कांतार म्हाका दिसता म्हाका पयशे आसा म्हणून खरें जुजे म्हाकाय पयशांची गरज आसली आनी म्हाका दिसता इवनाक ह्या खिणांत हांव हांगासर आपयता तुवें ताका आपयल्यार जाता पयशे ताजेले खूब आसा गिरेज फामिलींतले हांव चेडू मुको पयशे आहाय काजार जावपा भुरगो सोदिता मुको पयशे आहाय हांव लोल म्हूण म्हाका पयस कोताय बरे देखरी तिचे हांव रे बाय काजार जावपा कोणूय आसल्यार येयाय मुको पयशे आहाय वा 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 देखूनच हांवें जुजेक सांगलेलें म्हाकाय थोड्या पयशांची गरज आसा ओके तर ह्या तियात्रांतल्यान ह्या कांताराक तुका जायतो रिस्पॉन्स मेळटा चड एकदम चड आनी जेदोन हें कांतार जुजेन बरयलेलें तेदोन हांवें चिंतूंक ना हें कांतार हितू हीट वयता म्हूण सो म्हाका कितें दिसलेलें बेश्टें वयतलें अशें म्हूण पूण जो लोकांगे रिस्पॉन्स हे कांतरा येता न्हू खरें उमेद बगता आनी 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 म्हणपाक आनी हितू म्हाका दिसना हेचो कांतार हांवें लायफान केन्ना म्हणोय अशें म्हूण पूण खरें हो रेगनान पूण हांव हे सगळे हेका रेगना एप्रिशिएट करपाक सगळे क्रेडीट हांव रेगनान दिवपाक सोदतां कित्याक रेगनान म्हाका जायते तियात्रान नाचिलां जाय जाणांन सुमारूय केल्लो म्हाका कांतार म्हणपाक जावपाना जायना जायते डायरेक्टरानूय सुमार केलो आनी एक्टरानूय सुमार केल्लो पूण तुमच्यो जायत्यो विसीडी बाजारांत आसात भायर सलो हांवें म्हगेल्यो सगळ्या भायर सलो पूण रेगनान न्हू म्हाका अशें करून थँक दिलो इवन चल वच मुखार हें कांतार क्लीक म्हूण जेदोण कांतार तेका म्हूण दाखयलेलें तेदो रेगनान एकू उतरान म्हणे इवन हें कांतार रिपीट अशें म्हूण तेणें म्हाका म्हळें आनी हें तेणें म्हाका एक घोटायेश दिली हें म्हणपाक आनी खरें तेचे वरवीं हांव तें म्हणपाक पावलें अशें मुगे एक घेन अशें आनी आमी दोगांय डुएटूय म्हणटाय हांव जुजे एक शेमाय शेपायचेर आनी खरें लोकांन जायतो एप्रिशिएट केला खरें बरो टॉपीक म्हण ओय पूण इवन जे पयशे तूं म्हणटा हातून कोणे तरी येवन तुज्या हातान पयशे दवरूंक नात न्हू ना पयशे दवर एक आमी हूंय ते आमी पेनजीम सायटी हाटीन आमी एक शो केल्लो तेन्ना हांवें कांतार म्हणटा थोडो एकलो दादलो उबो रावता पयशे काडटा वर्सां घाता हेंगा पोतून भितर घाता पयशे मिन्स तो एक उमेद ते सगळें ताका येन ते मुको दिवपाक अशें हितू हें म्हळ्यार हितू खरें बरें आनी खरें बरो रिस्पॉन्स आनी हांव खरें हॅपी आहे ते कांतराचेर आनी तुजी भुमिका ह्या तियात्रान एज अ टीचर पूण नेगेटीव हांव समथींग नेगेटीव कोता म्हणजे नाक जालो कोण ते बोगलांडकान कित्याक म्हाका एक जेलसी येस जाता दुसऱ्या टिचरीचेर ती बरी टीचर आसता पूण म्हाका दिसता कित्याक ती टीचर मुगे चाडयो सांगून ती मॅमां बोर रावपाक सोदिता हेडमिस्ट्री बोर रावपाक सोदिता सो तेका लागून पूण हांव टीचर एकदम बरें आसता पूण ते भितर सोत्री ते म्हाका जेलसी येस जाता आनी हांव तेक तेजें नांव पिड्यार करून तेका सस्पेंड करपाचें दिता सो ते सस्पेंड करपा लागून हांव तेजी नाक जालो बोगलांड खाता फादर आसता तेजेरूय बोगलांड खाता सो ती म्हाका केशे भाशेन भायर सरो जाय आसता थोड्योश्यो एंट्री मुगेल्यो एक पूण तो रोल लोकांगे काडचो पूण खरेंच इवन जरी तर तुका एक तुज्या जिवितान तूं टिचर आसली जाल्यार अशेंच करपाचें ना 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 म्हाका दिसना अशें करून करपाक म्हणून आनी पूण ज्यो टिचरी हो तियात्र येवन पळयतात तांकां दिसता आसतलें की हे भाशेन आमी करूंक फावना सारकें जे मॅसेज तेणें दिल्या रेगनान खरें कोण टिचर जरी तर तशें करून कोताय न्हू जाल्यार ती एकू हेज्यान म्हटली ना पण कोत्तें सारकें न्हू म्हूण सुदरवपा चान्स आहा